Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. नमस्कार नमस्कार आणि नमस्कार आणि तुम्ही पळयता जस्ट इमॅजिन एज इफ तुमकां खबर ना की तुम्ही कित्याक प्रुडंट लायला आणि तुम्ही कितें पळयतात. स्टील हांव तुमचो इश्ट परेश परब. एक्चुली तें म्हाजें नांव आनी जस्ट इमॅजिन न्हू यू नो खंय गेलो काय लोक म्हाका अशें उलो मारतात व्हडल्या व्हडल्यान हय जस्ट इमॅजिन हय जस्ट इमॅजिन हय जस्ट इमॅजिन आनी मागीर लागीं येयले काय ते तुजो प्रोग्रामान पळयता बेस्ट सारको जस्ट इमॅजिन तुजें नांव अशें जाता तेंचें नांव आजून कोणाक चडशे जाणांक खबर ना. आसूं तें सोडा. इश्टानो नांवान कितें आसा कांयच ना. हो नो नांवाचेर वचत जाल्यार कोणें चिंतलेलें की बाबू हें गोंडस नांव आसलेलो मनीस कोट्यावधी रुपयाचे IDC फ्रॉडान सांपडटलो. आय नो एलिगेशन्स दे आर एलिगेशन्स. स्टील बाबूचे कोट्यावधी रुपयाचे स्कॅम आयकुपाक कशेंशीच दिसता न्हू आमच्या बाबूचे कोट्यावधी रुपयाचे स्कॅम जाला. बरेंच न्हू आजकाल काय आवयो म्हणटा आसतल्यो आमचो बाबू व्हडलो जातकीच आजगांवकार नाल्यार कवळेकार तरी जाल्यार पुरो. बट स्टील हॅट्स ऑफ टू बाबू कवळेकार. कॉर्पोरेशनान सुद्दां इतलो स्कोप आसा हें फकत टिकेटी खातीर झगडपी उमेदवार आनी कॅबिनेट पोर्टफोलियो खातीर आसुसलेल्या कांय महाभागांक एक शिकवण थारूं येता. बरें म्हाका एक सांगा वॉट मस्ट बी बाबू कवळेकार's फेवरेट प्लेयर. शेन वॉटसन फार्मास्युटिकल लिमिटेड ऑस्ट्रेलियन. बरें वॉट मस्ट बी बाबू कवळेकार's फेवरेट कार. वेर्ना. बरें ओके वाय डज बाबू कवळेकार लायक शर्लॉक होम्स नॉवेल्स. बिकॉज इट हॅज अ गुड प्लॉट. बरें why he has mobile to divert calls and if possible divert issues. बरें बाबू कवळेकार ह्या दिसांनी कोणाचोय फोन येतकच कितें करता आसतलो सांगा पळोवया. हॅलो 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 ते आमी सगळेच करता फोन येतकूच पण इतल्या फावटी करिना. बाबू कवळेकाराक आमी फोन केलो तेन्ना ताणें हॅलो 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 म्हळें आनी फोन मागीर करता म्हूण सांगलें वीच दॅट कॉल नेवर केम. आनी जेन्ना आमी कॅमेरा घेवन ताची इंटरव्यू घेवपाक गेले आमी दीस गांठलो ताका तेन्ना ताणें कितें केलें खबर आसा तुमकां. ओके तें आमी सांगिना तें तुमकां सांगतलो बाब जुजे फिलीप डिसोजा तेंचोच कोएलिशन पार्टनर कलीग. जुजे IDC स्कॅमाचेर आमी जेन्ना IDCचो चेअरपर्सन बाबू कवळेकाराची आमी इंटरव्यू घेवपाक गेल्ले ताका गांठलो एक दीस तेन्ना बाबू कवळेकारान कितें केलें हें मातशें आमच्या व्ह्युअरांक तूं सांग पळोवया. चेअरपर्सनाक तुवें जेन्ना प्रश्न चालो तो म्हाका हांवें चोयलो टिवीचेर जेन्ना जेन्ना डिफिकल्टी प्रॉब्लेम आसता तकली पोंदा घालता आनी जबाब दिना. वॉट इज दीस दीस इज सॉर्ट ऑफ फन मरे. फन गोलमाल फन अनलिमिटेड मरे सामकें. थँक्यू मिस्टर जुजे फिलीप डिसोजा फॉर युअर व्हॅल्युएबल टायम अँड प्रॅक्टिसिंग कोएलिशन धर्मा टू द हिल्ट. ओके मोर चान्स टू प्रॅक्टीस कोएलिशन धर्मा. जुजे आमकां सांग बाबू कवळेकारान IDCचो एक प्लॉट सुपर फास्ट स्पिडीन वॉटसन फार्मास्युटिकल ह्या कंपनीच्या नांवार ट्रान्सफर केलो अशें डॉक्युमेंट दाखयतात की तेणी फास्ट केलो म्हणून. तो हरशीं तुमी जाणा एक सरकारी काम जावपाक कितले म्हयने वयता. बरें कितें दिसता कितें मोटीव आसतलो बाबू कवळेकाराचो हातून. Should I tell you what is the motive in that? No, I should not talk about that. There is some motive is there inside. There is something is there. These people are always for some other thing. ओके आता मोटीव कितें आसूं शकता तें आमकां सांग. See, motive you must be knowing better than me. लूक एट हिम जस्ट लूक एट हिम ही इज सो हॅपी कितलो खोशी आहा तो. जुजे कोएलिशन पार्टनरा खातीर ताका कितें करपाक मेळ्ळें न्ही काय तो भोव उमेदी जाता. ओके IDCचो एक बॉम्ब आमी फोडलाच आतां आतां आनी एक बॉम्ब फोडुया. डू यू नो
तुमकां खबर आसा की आमचो पा मिनिस्टर आलेक्स सिक्वेरा इज ऑल्सो ए मिनिस्टर फॉर प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. जालें न्ही शॉकात. ही गजाल तुमकां जवळ जवळ 5 वर्सां उपरांत कळटा म्हणून तुमी शॉकात जाले आसतले. म्हणून तुमकां सांगता हांव, जस्ट इमॅजीन पळयत रावा, तितून जनरल नॉलेज वाडटा. जनरल नॉलेज वाडटा भरपूर. आनी एक तुमकां पावरफूल बॉम्ब फुट्टा आतां. जेन्ना गोंयान लायट डेली सांजची आपालिपा खेळटा, जेन्ना गोंयान पावर सप्लाय कमी जास्त डेली जाता, तेन्ना आमच्या पावर मिनिस्टराक न्युक्लियर बॉम्ब टेस्ट करपाची उमेद जाता. प्लीज दीस या पावर ऑलरेडी शॉर्ट आहा मरे. पयलीं आमकां विश्वास बसनालो की आलेक्स सिक्वेरा कडेन जातलें काय न्युक्लियर बॉम्ब फोडूंक. अरे ज्या मनशाक नाल्ल फोडपाक जायना तो न्युक्लियर बॉम्ब कितें फोडटलो, ते कितें चवथीचे बॉम्ब ते फोडपाक. I don't think I can do it. आमी गोंयकार म्हणून सॉलिड. खंयची कसलें कार्य आसूं ते सुरू करच्या पयलीं नाल्ल जरूर फोडटात, मागीर ते न्युक्लियर बॉम्ब फोडपाचें जायना. ओके फुडें. मागीर आमचो सायंटिस्ट आलेक्स सिक्वेरा मशिना कडेन गेलो. आपली 8 वर्सांची मेहनत तो आतां प्रत्यक्षान हाडपाचो आसा. न्युक्लियर बॉम्ब फोडप. सिक्वेरान पयलीं सगळें एक्टिवेट केलें. सिक्वेराचें मॉनिटरींग पळय स्टायल मशिनांची, जस्ट एका सिंगल लुकान तेणी सांगलें की सगळें वेवस्थीत आहा. व्हेरी गुड सायंटिस्ट. आणि मागीर फायनल काउंटडावन. 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. ओ नो. जाऊ ना मरे. ओके नो प्रॉब्लेम. परत एकदा वन्स मोर. 5, 4, 3, 2, 1, 0 स्टार्ट. Boom! Yeah, mission successful. Mission successful. Please clap, yeah. Alex, न्युक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग करच्या पयलीं तुवें लोकांक सांगूंक ना खंय, इन्फॉर्म करूंक ना त्या एरियेंतल्या. आनी लोक समजले की सच्चेच ब्लास्टिंग. मागीर तांकां दिसलें की ती एक मॉक ड्रील काय म्हणून. कित्याक सांगूंक ना तांकां. If you've cleared your bill, you remember you've cleared the bill. पण इलेक्ट्रिसिटी बिल क्लियर करूंक ना म्हणून त्या एरियांनी बॉम्ब ब्लास्ट करप. टायऱ्यांनी मरे, गद्दाफी मरे आलेक्स. कितें रे. Sir, that is why I've said the engineers have been instructed to give the Aam Aadmi an installment facility. Oh my God, म्हणजे हो न्युक्लियर बॉम्ब वॉज जस्ट एन इन्स्टॉलमेंट. बरें इश्टानो, वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन चर्चिल आलेमांव आणि अँड Babush Montserrat. What is the difference between these both two? Well, if Babush assures me that his man will not search for me, then only have a look. Please have a look. Okay, now have a look at Babush. Script is a part. I करूँगा ना. Please disclaimer. तो कोणी दिलेलं मला. नो प्लीज बेटर्स कितें अर्थ काडनाका. ऑलरेडी म्हाका दाखोवपाक भंयच पावला. लेट मी एक्सप्लेन. पळय चार्चिल म्हणटा पळय चार्चिल, तेजी सावळी तुजेर आसप बरें न्हू तेजो हात. चर्चिलाचो हात तुजेर आसप बरें न्ही. कारण जस्ट इमॅजीन अ मॅन वीथ अ वेट ऑफ 180 किलो कीपिंग हीज 2 हात ऑफ 25.5 किलो ऑन यू. You have to be either a football player
or a CM to handle Churchill's pressure. Whereas बाबूश म्हणटा पळय तेजो हात तुजेर आसप बरो ही तेजी सावळी. हांव सद्याक कितें उलयलो पळय तें म्हाका खबर ना. जे बरोवन दिला तें उलयलां हांव म्हाजें काय अशें और वाडटे वयाचे सिम्पटम्स. प्लीज असले स्क्रिप्ट नाका. इश्टानो तुमकां एक बरी गजाल सांगता हांव. तुमी आनंद जातले तुमी खोशी जातले. 90तल्या दशकांतलो बेवॉच म्हणटा तो सिरियल स्टार प्लसा वयलो याद आसतली तुमकां. हय हय तोच सिरियल जो आवाज बंद करून सुद्दां पळोव येता. बरें तो आतां डेव्हिड हॅसलहॉफ तेजो प्रोड्युसर म्हणटा की तो बेवॉच ह्या सिरियलीचेर एक पिक्चर काडपाचो आसा. पिक्चर रिलीज जावपाचो आसा. पिक्चर तो आतां तयारी चालू आहा. पण पिक्चराची अजून सुरवातूच जायना कित्याक पॅमेला अँडरसन आनी डेव्हिड हॅसलहॉफ दोनी एक्टर्स ती खंय अजून सेटारूच पावूंक ना खंय. कित्याक ती दोगांय खंय स्लो मोशनानूच आसून धांवतात आनी ती अजून पावूंक ना. पिक्चर एक्चुअली 2011 रिलीज जावपाचो आसलो. मे बी 2014. ओके एक ब्रेक घेवया आमी हांगा. ओके लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक.